भारत पाकिस्तानामध्ये जाल्ल्या झुजाक काल 11 सप्टेंबर 2021 दिसा 50 वर्सां पुराय जाली। 1971 हे झूज जाल्ले, तातूंत भारतान जैत जोडिल्ले। त्या निमतान स्वर्णिम विजय वर्स मनयतात। जैताची ज्योत विक्टरी फिल्म गोंयांत पावल्या। एडमिरल फिलिपोस पिनुमुतिलान ती स्विकारली। ऑपरेशन विजयान जे जवान हुतात्मा जाल्ले तांचे यादीन खास स्मारक उबारला। थंय ही ज्योत स्विकारली। उपरांत ती मडगांवच्या 3 लष्करी प्रशिक्षण रेजिमेंटान व्हेली। आज आमचे ते स्वर्ण विजय मशाल गोंयान येयल्ले आहा। ती 1971 वॉर विक्टरीची सेलिब्रेशन, 50 years ऑफ द 1971 पाकिस्तान वॉर विक्टरी celebration flame which is going all over Goa, all over India. So for the next 4 days it's in Goa. आणि आज आमी 3MTR ही रॅली ऑर्गनायज केल्या 50 किलोमिटराची। आणि तितून आमी 250 लोक आसात, जितले वेन्ना इंडस्ट्रीज असोसिएशन आणि साश्टी रायडरांना तांकां सपोर्ट करतात इंडियन आर्मीक। सो ही टू शो युनिटी ऑफ इंडिया। सो दिस इज अ व्हेरी गुड इव्हेंट टू शो द एक्चुअल पल्स ऑफ इंडिया। आम्ही सगळे एक म्हणून दाखोवपाक। जस्ट अबाउट come ahead, slightly ahead and on the right side. सबसे बड़े राइडर थोड़ा फास्ट